गोंयांत नोंदणीकृत ट्रक भायले लोक चलयतात असो आरोप करपा खातीर बार्देस पेडणे ट्रक मालक संघटनेचे वांगडी येरादारीचे सहाय्यक संचालक मिनेश तारक हाका मेळून हुस्को उक्तायला। ड्युअल नंबर प्लेट आनी एक्सपायर जाल्ले फिटनेस प्रमाणपत्रा सयत चलपी ट्रक वापरपा सयत उल्लेखनाचेर संघटनेन भर दिलो। थळाव्या संचालकांची राखण करपा खातीर आनी रस्त्याची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर येरादारी नेमाची खर अंमलबजावणी करपाचो उलो तांणी मारलो। लास्ट टाइम आम्ही एक हे दिले RTI मारलेली जे लिव्ह अँड लायसनाचेर जे गाडयो रजिस्टर कमर्शियल व्हेहिकल त्याचे आमकां कांय रिपोर्टूच मेळोंक नासलो, म्हणजे दिवंकूच नासले आनी कांय मेळोंक ना। सराक ताका आमी विचारपाक येयल्ले एडिटी की ते तुमी आमकां कित्याक दिवंक ना, कित्याक लागता। तो सर सांगता आमकां तेणी धाडले म्हणटा लेटर, ते रिटर्न येयले आनी आपल्या कडेन अजूनय सांगता तो आपल्याक हांगा म्हापशा RTOन एकूय गाडी म्हणटा तो रजिस्टर जावंक ना म्हणटा। पण आमी इतले आतां पळयता ट्रान्सपोर्टान आसा इतली वर्सां, तो ह्यो बिझनस करता, ट्रकवाले आसा, क्रेनवाले आसा, जो वॉटर टँकर आमी सगळे क्रेनवाले आसा पळय आमचे कडेन। तर आमी म्हणटा की आमकां 101% आमी शुअर आसा की लिव्ह अँड लायसनाचेर गाडयो ऑलरेडी रजिस्टर जाला आणि त्याच्या उपरांत आम्ही जवळजवळ 2023/9/2025 जो IS ऑफिसर परिमल आसा पळय ताणें एक नोटिफिकेशन काढलेले लिव्ह अँड लायसनाचेर गाडयो रजिस्टर करून दिवचे म्हणून खंयचे कमर्शियल व्हेहिकल। त्याच्या उपरांत ते कॅन्सल करून सेकंड त्याच्या अगेन्स्ट ऑर्डर काढली 19/11/2025 ना 21/11/2025 तेजे स्ट्रेट वे बरयल्ले आसा की लिव्ह अँड लायसनाचेर खंयसरूच कमर्शियल व्हेहिकल रजिस्टर करचे न्हू। नॉन कमर्शियल व्हेहिकल बीन प्रायव्हेट व्हेहिकल बीन आसा ते म्हणजे 2 व्हिलर जावं 4 व्हिलर ते करचे अशें डायरेक्टली ते आमी विचारपाक गेले सराक हे नोटिफिकेशन तुमच्या कडेन पावलां की पावोंक ना, जर पावलां जाल्यार तरी सुद्दां तुमी अजूनय ते रजिस्टर करता काय म्हणून ते विचारपा खातीर आमी येयल्ले। सो आतां आमचे बरो वेळ तेंच्या कडेन डिस्कशन जालें फुडले इवन आमी म्हणटा आमी म्हणजे सगळ्यांचे ट्रान्सपोर्टर जे इतले लोक आसा हांगासर तेंचे इतलेच म्हणणे आसा की लिव्ह अँड लायसन हे आसात, सेकंड जे हे आसा ते आधार कार्डाचेर गाडयो रजिस्टर जाता हे सगळे बंद जावपाक जाय। कारण आयज भायल्या गांवांतले म्हणजे आज कर्नाटका म्हण महाराष्ट्रा म्हण ह्या सगळ्या भायल्या हेतूनसून लोक येवन हांगासर रावल्या, लिव्ह अँड लायसनां घेता आनी बिझनस आयचो जो बिझनस आसा आयज नीज गोंयकार जो बिझनस करता तो बिझनस हेंच्यांनी आमचो काबीज केल्लो आसा। तो बिझनस आमचो गोंयकारांकडे नीज गोंयकारां कडेन रावपाक जाय हेच्या खातीर आमची ही धडपड आसा। कारण आमी ह्या ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रांत आसा काम करता, फाटल्यान आमचे फ्युचर आसा, भुरगीं आसा, तांकां सुद्दां हो बिझनस फाटल्यान आमची भुरगीं करतली ना करची हो प्रश्न ना, पण तेंच्या खातीर आमकां राखून दवरपा खातीर आमी आमचो प्रयत्न चालू आसा। तर सरकारा कडेन इतकी विनवणी आसा की जो लिव्ह अँड लायसन हे तुमी कॅन्सल केले, तशेंच आधार कार्डाचेर सुद्दां ह्या भायल्या लोकांक गाडये ट्रान्सपोर्ट व्हेहिकल जावं क्रेन जावं टँकर हे दिवपाचे बंद करचे, जेणे करून गोंयचे लोक जे आसा आमचे जे ह्या बिझनसान आसा ते आपलो व्यवस्थीत बिझनस करूं शकता। ते सांगला आमी करिना म्हणटा ते अशें तेंच्यांनी सांगला। पण आतां लास्ट अशें जाला की बाबा तुमकां खंय दिसता बाबा खंय तरी लिव्ह अँड लायसनाचेर ऑलरेडी जाल्ले रजिस्टर गाडी आसा जाल्यार तुमी आमकां डिटेन करून दियात म्हणटा आमी एक्शन घेता। पण एक्च्युली आमी दिवच्या पेक्षा म्हाज्या तेंच्या ऑफिसान एक्च्युली सगळे डॉक्युमेंट आसपाक जाय आनी तेंचे ते पळोवपाक जाय। ते पळोवया आतां कितें जाता ते आमी हेच्या फुडें आमची नेक्स्ट आसता आमच्या आमदार तशेंच CMाक आमी मेळटले। लास्ट टायम आमी मेळ्ळो CMाक तेन्नाय सांगलेले आमी सराक की हे मातशें हेचेर जातीनिश्ठ मातशें लक्ष घालून हे सामान्य मनशाचें काम हे करात, तांकां सपोर्ट करात। कारण आयज भायल्यान लोक येवन आयज बरे म्हणजे व्यवस्थीत आपले हे करून आसा। आयज हांगा जर सामान्य लोक जो आसा हे काम धंदे करून पोट भरता, आयज तो खंय तरी बेकारी येवपाची पावलेली आसा। तुमचो एक विशय आसलो की ड्युअल नंबर प्लेट जो आसा तुमी कितल्यो सद्या मेरेन हे धरला? ड्युअल नंबराचे हांवें ना म्हणल्यार पेडण्या पुलीस स्टेशनार 4-5 केसीस आसतले, मोपा आसले, इवन म्हापशा म्हाका दिसता दिला आतां याद ना हांवें कंप्लेनी केल्ले ते अशे गाडी अजूनय चलता। पण एक्शन जायना? एक्शन जाता आणि म्हाका दिसता आमी फॉलो घेयना अशें खंय तरी एक वेळ जावं शकता। तशेंच तुम्ही आनी एक इश्यू रेज केलो पुलीस आणि RTO चे कोऑर्डिनेशन जायना त्या बद्दल? हय, तेचेर आमी जेन्ना थ्रू असोसिएशन जेन्ना कंप्लेन करता तेन्ना आमी तेचेर क्लियरली मेन्शन करता ही गाडी इलिगल आसा, ड्युअल नंबर आसा, हातून कितें मटेरियल आसा ते इलिगल आसा, जावं ते ड्युअल नंबराचे हेचेर टोटली RTO जावं मायन्स जे मटेरियल घाल्ला तेचेर एक्शन करून ते वचपाक जाय फुडें अशें आमी
तारखेचेर लेटर दिता आसतना तशें दिता, पण ताचेर फुडें म्हाका दिसता एक्शन जाता काय जायना हे आमकां कन्फ्यूज, आमी कन्फ्यूज आहा. म्हाका दिसता जायना काय जाता काय खबर आहा. अजून मेरेन तुमच्या बाबतीत जाल्ली ना. ना अशें आनी आमी 2-3 जाग्यार तरी अशें दिसलें आमकां की जावंक ना कंप्लेन. ते कितें जाता तें आमकां खबर ना. कशा तरेन फॉलोअप घेतले आता कशी जेन्ना अशा गोष्टी आता सरान आता कशें एडिटीज असो म्हणटा पळय, जेन्ना अशें तुमच्या निदर्शन येता आनी जर तुमकां दिसता जाल्यार तुमी सांगा आमकां, आमी ताचेर आता कशें जालें पुलीस स्टेशनारूय वचचें पडलें, तांकां कंप्लेंट करची पडली, ती कंप्लेंट घेवन आरटीओन येवचें पडलें. जर आता हें करचें पडलें आमकां, कित्याक आमचो बिझनस आमकां जर सांबाळटलो जाल्यार हे आता सगळ्यो गोष्टी करच्यो पडटल्यो. आता आरटीओ ऑफिसर कित्याक आसा रजिस्टर करपाक गाडयो. आता तुम्ही फोन जर केन्ना ऐकलं करीत न्हू एनफोर्समेंटाचे सांगता ना स्टाफ कमी आसा म्हणटा. गव्हर्मेंट कित्याक आसा बरा न्हू भरती करा न्हू, स्टाफ कमी आहे. एवढ्यान फोन केलो स्टाफ कमी आसा म्हणटा. कितल्योश्योच गाडयो फिटनस एक्सपायर्ड जाल्ल्यो गाडयो आसा पळय तांकां धरता सोडटात ते, तांकां बरी फायन दिवंक जाय, भितर व्हरूंक जाय. तशीच जर सोडून दिली फाल्यां सकाळी कितें एक्सिडंट जालो कोण जबाबदार ताका. एखादें लायफ वयता जाल्यार कोण दितलो मागीर इतले पयशे. ते सोडपाचेच न्हू गाडी. फायनली जेन्ना आयज तुमी मेळपाक आयिल्ली एडिटीक, जो तुमचो प्रश्न आशिल्लो तेचेर तुमकां सुटाव मेळ्ळा? ना, म्हाका जसो प्रश्न आमचो आसलो त्या पद्दतीन सुटाव मेळ्ळो म्हणून कळ्ळें. सो आमी हो प्रश्न आतां फुडें घेवन वयतले. खंयच्या लेवल मेरेन वचपाक जाय, डायरेक्टर आसा फुडें, IAS ऑफिसर फॉरेमाल आसा पणजे ऑफिसान, थंय ताका मेळटले. जावं तेंच्या कडल्यान तो हो टॉपीक घेवन आमी फुडें सीएमा कडेन वयतले. तेंच्या कडेन ऑलरेडी पावयला आमी, तांकां आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा. तेचे परतून आमी एकदां तांकां मेळोन तेचेर उलयतले आमी तेंच्या कडेन. आनी सपोज हे काही गोष्टी जायत ना जाल्यार मागीर ऑप्शन ना आमकां. म्हाका दिसता रस्त्यार तुम्ही हे सगळे जमा झाला पण एक असोसिएशन काय सगळे सेपरेट? ना, हे सगळे असोसिएशन, सगळे असोसिएशन. आमी जस्ट आतां एक सडनली जालें म्हणून इतकेंच आसा, जाल्यार एका वरा भितर एक डिसिजन या म्हणून अशें जालें म्हणून आमी आतां पावले हांगासर. कितें असोसिएशनाचें नांव तुमच्या? पेडणे भारतीय स्टॉक ओनर असोसिएशन. क्रेन अँड टोईंग ओनर असोसिएशन प्रेसिडेंट हांव. आमचें सुद्दां सेम प्रॉब्लम. विदावट लीज एग्रीमेंटाचेर विदावट डॉक्युमेंट रजिस्टर करता गाडयो लीज एग्रीमेंटाचेर, ते सुद्दां बंद जावंक जाय. कित्याक पात्रांवान आमच्या सांगलां ते हिसपान जे गोंयांत चल्लां सारकें रॉंग चल्लां. भायले सगळे येतात आनी आमी हांगासरूच आहा, आमकां सगळें लागता डॉक्युमेंट, तांकां कांयच लागना डॉक्युमेंट. ते बिंदास येवन करता. आतां एक गाडी आमी हाडिल्ली, गाडयेचो नंबर, एक गाडी टोईंग रजिस्टर जाल्या क्रेन, जाले 10-15 दीस. तो अशी भायलो GA03 AV 2182. ही गाडी भायलो ओनर भायलो, तो म्हणटा तेजे कडेन वोटींग कार्ड आहा. वोटींग कार्डाचेर रजिस्टर जाता गाडयो, बाकीचे सगळे डॉक्युमेंट भायले हेजे. ते सारकें न्हू. वोटींग कार्ड कोणी करता आतां ह्या दिसांनी BJP गव्हर्मेंटान सांगलां ते हाऊस टेंडर कोण आहा पळय तांकां वोटींग कॅन्सल करतले म्हणून. खूब जाणांचे कॅन्सल केला. आतां हे कॅन्सल जाल्या उपरांत ही गाडी कॅन्सल करून रजिस्टर कॅन्सल करूंक लायतले आमी. तार साहेबान सांगलां, आमकां आश्वासन दिलां की आपूण करून घेता म्हणून. तश्यो बारीक बारीक गजाली फाटल्या दिसांनी राजस्थानच्यो गाडयो येयल्ल्यो, त्यो गाडयो पळोवंक गेल्यार सारक्यो स्क्रॅप कोरवरी हाडिल्ल्यो आमी, तुमी जाणा आसतले. तेन्ना सुद्दां आमकां कोणीच बॅकअप दिवना, पुलिशेन दिवना, ITOन दिवना. त्यो गाडी 8 दीस थंयच पडल्या, तेंचे ओनर बीन कोण ना. हांव कितें म्हणटा, 2 लाखाच्यो गाडयो टाटा मोबायल, ओनर 7 आनी लाखांच्यो गाडयो आमचे गोंयकार जावं कोणी टॅक्सी ट्रेन हायर करता पळय टॅक्सीवाले कोणी, तेंच्यांनी मात तरी चिंतून बाबा कसली गाडी येता ती गाडयेक व्हॅल्यू आसा काय म्हणून. ती गाडयो जेन्ना आमी हाडयल्यो पळय त्यो गाडयो थंयच आसल्यो 7-8 दीस. आमी फोर्सून फोन करून ताका पुलिशेक दिल्या गाडयो, तेन्ना घेवन गेला ते पुलिशेन फायन मारून. म्हणजे तांकां कोणूच ना, इन्शुरन्स ना, काय ना. आनी सगळ्यांचें नांव आसलें चौधरी क्रेन आसलें. येरादारी खात्यान ह्या कागाळीची दखल घेतल्या आणि प्रश्नांची तपासणी करतले अशी अपेक्षा आसा. बेसिकली ते कमर्शियल व्हेकल आधार कार्ड करनाका म्हणटा, आमी ते बनूच दवरला कमर्शियल. आनी ही एक ताणें कंटेन्शन केल्लें की ही गाडी 2182 हे एग्रीमेंटार रजिस्ट्रेशन जालां म्हणून. आतां फायल जेन्ना मागून घेतले तेन्ना ताजें वोटींग कार्ड आसा, वोटींग कार्डार ती रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा. ऑफकोर्स ताजें नांव भायलें आसा कितें, पण वोटींग कार्ड आसल्या कारणान आमी तें रजिस्ट्रेशन केल्लें आसा. तांकां पयलें हें आशिल्लें की मिसअंडरस्टँडींग जाल्ली की ही एग्रीमेंटार रेंट हेजेर रजिस्टर जालें. खंयचें असोसिएशन हें? म्हाका खबर ना खंयचें एसोसिएशन. हेजेर ओल्ड गोवा आसा ट्रकर्स कमर्शियल कितें सांगतात त्या प्रमाणे नंबर प्लेट ऑफेन्स क्रिमिनल ऑफेन्स. सो ती गाडी
एकदा भितर उरलेले तसे रिलीज जावचे ना कित्याक थ्रू कोर्टूच रिलीज जातले ती आणि अशी भायले बीन अशी लीज एग्रीमेंट जे आतां करतात पळय तशें कितल्यो टोटल गाडयो ते खबर ना प्रायवेट खूप आसतले कमर्शियल खबर ना कारण पळोवचें पडटलें तुमचे कडेन डेटा ना तांचो डेटा आसता पण आता म्हजे कडेन रायट नाव ना डेटा एक अंदाजे तुमी रेशो कितलो सांगता एक अंदाजे रेशो म्हणजे एक 10% बी गाडयो तशी जाल्या आसा प्रायवेट प्रायवेट आनी कमर्शियल कमर्शियल तशें एक 4-5% जाल्या आसा हाचेर एक्शन कशी कितें घेतली कित्याची वयली खंयची ह्याच गाडयांचेर ज्यो डुअल नंबर प्लेट्स आता ड्युअल नंबर प्लेट आसा पळय त्यो आमकां ताणें ते नंबर दिता म्हणून सांगला कोण फेक नंबर प्लेट घालून हे आसा पळय ते सो आमी ते वचून डिटेक्ट करता म्हणजे ते एड्रेस मेळटलो ना आमकां न्ही फेक कोण घालता पळय तो ओनरूच आसता पळय म्हणजे ओल्ड नंबर प्लेटी मेळटली आमकां तेजेर आमी रजिस्ट्रेशन नंबर फायंड आउट एड्रेस फायंड आउट करून ती गाडी आमी सीज करूं शकता सो तुम्ही फायन बीन कितें मारना तांकां फायन मारता न्ही फायन रेग्युलर प्रोसेस फायनान तेच म्हणटा न्ही फायन मारतना गाडी सोडटा म्हणटा न्ही फुडलो प्रोसेस करना पण फेक नंबर प्लेटीक फायन न्ही सस्पेन्शन आसता आनी रजिस्ट्रेशन आमी हे करता सस्पेंड करता पयलीं इलिगल क्रेन आनी टोईंग जे व्हेकल्स आसात तांचे कशी रिएक्शन नाही आता हे सेम सगळे धरते सेम आयला न्ही आता हे ते तांचे कंटेन्शन कितें आशिल्लें की ही क्रेन म्हणून पण ही रिकवरी वॅन म्हणून रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा सो ते हे कांय ना तशें तांचो एक मुद्दो आशिल्लो की पुलीस जेन्ना घेतात प्रोसिजर सगळे करतात तुमचो कितें लिगल हे आसता आणि जोपर्यंत पोलीस आमकां फॉरवर्ड करना तोपर्यंत आमचें कांय हें आसना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कांय आसना पुलिसान आमकां रायट आसा फायन दिवपाक काय पुलिसान रायट आहा न्ही फायन दिवपाक compared to Maharashtra state को 70,000 चार्ज करता गोवा गव्हर्नमेंट कमी चलन कितें 70,000 कितें चलन 70,000 महाराष्ट्रान सावंतवाडीन जे चलन जनरेट जाता ट्रकांक ते 70,000 जाता आणि स्टेट गव्हर्नमेंट जे नाही 70,000 कितें फायन कितें फायन दिता 70,000 ओके तांचे फायन हेवी आसूं शकता आमचे स्टेट गव्हर्नमेंटची फायन ना ती कमी आसा आमचे ऍप आसा त्या ऍपार आमी घेतलेले फिटनेस कवर जाला एम परिवहन ते ऍप आसा पळय तेचेर आमकां तर दिसता फिटनेस काबार जाला 2024 कवर जाला कसा नंबर होता ओके आणि दोन्ही यांचे हो दुसरो फिटनेस कवर दोन्ही ट्रकांचे म्हणतात व्हेकल नंबर आणि फिटनेस नंबर 2 वर्ष त्या गाडीचे ना त्या गाडी बंदच असले मॅडम एक्सपायर्ड दाखयता तुझी फिटनेस जाणार ते गाडीचे काबार झालेले ते बंद झाले ते गॅरेजान दवरपाचे म्हणून ते गॅरेजान आज काम जायना म्हणून परतून रिटर्न हाडला कित्याक चारीकडे गॅरेज तू खंयचो खंयचो तू खंयचो डीएमसी कडे डीएमसी कडलो आणि नेटिव्ह खंयचो तू मूळ खंयचो तू आता सांगता गॅरेजीन आणली सकाळी धाडलेलं गाडी पळयत आहा आमी गाडी घेऊन गेले गॅरेजान गाडी घेऊन गेले तू खंयचो मूळ खंयचे म्हणजे रावपी खंयचो रे तू माझे जलम गोंयानूच जाला मॅडम हांव गोंयातून तेन्नाच्यान हिंगा जा हांव भायले न्हू भायले हा पण कित्याक माझे जलम आवय बापू येयल्ले पळय तेन्ना पासून हांव जलम घेतला गोंयानूच तेन्नाच्यान हिंगा जा ना म्हणटा न्हू 2 वोटिंग कार्ड जाता खंय जाता म्हाका सांग पळोवया ना वोटिंग कार्ड म्हणटा डबल वोटिंग कार्ड तुमची बाईट घेतली आता तिची घेऊया सगळे गाडीकारांक सगळ्यांनी धरूंक जाय तेन्ना युनियनकारान तुमचे हा पळय पास दिलेले गाडया न्हू सगळे युनियनकार सगळे गाडीकारांक धरूंक जाय
त्यांना माझ्या गाडीच्यावर कंप्लेंट करा हांव मानता हय माझे 2 ट्रक कित्याक त्याच्या उपरांत तुमची युनियनकाराची सगळे इन्क्वायरी करा सगळे गाडीक उभे करा त्यांना सगळे गाडी घाला माझी गाडी उजो पेटे हांव ना म्हणना गाडी धरल्या मरे तू धर ते तू सांगू नका कोणाची गाडी धरायला जाय ते तू शिकवू नका आमका धरता असलेल्या सगळ्याचे चेक करून तुम्ही हे करा पास करा चेक तू सांगू नका आमका. तू कोण सांगता आमका सगळे चेक कर माझी गाडी धरले म्हणून हांव उलयता न्हू सर त्याची हे ना म्हणून फिटनेस ना म्हणून तर दिले ना ना इतके दिवस झाले सकाळी गॅरेजान धाडलेली गाडी येऊन ना आता निमाणी एक ट्रिप माती मारलेली हाच हांव माती मारूंक ना म्हणून सांगू ना असतली आताच आम्ही आमच्या मागच्या आरटीओ एडिटीक मेळोन येयल्ले की तांकां काही आमचे प्रश्न असले त्यांच्याकडे मांडलेले आम्ही जे लिव्ह अँड लायसन म्हण जावं गाडयांचे फिटनेस खंय घेयनात आणि विदाउट फिटनेस चलता डिस्कशनान जे डिस्कशन जालें तेन्ना तुमी आसात एक ग्रूप हांवें तांकां कसलें क्वेश्चन कितें विचारलेलें आनी तेच आतां हे एग्जाम्पल आमकां आसा आमच्या फुड्यान एक गाडी 2 वर्सां जाली फिटनेस सोंपल्या 2024 आनी दुसरी गाडी नोव्हेंबर 2025 सोंपल्या आनी म्हाका आतां 3 म्हयने जाले बरोबर हे अशे गाडयो चलता आनी आमी तेन्ना आरटीओ ऑफिसराक तेच विचारलेले सर अशे गाडयो चलतात चलना आमी सांगता चलतात हे तुमी चेक करता की ना दर वर्सा गाडयो पेंटींग जाता आनी ते तेचे फिटनेस घेतात की ना तर सरान जालें ना ते घेतात आसतले म्हणून पण आयज जर तुमकां आतां हे तुमकां सोमतेच हे देवाचे देणे म्हणटा ते सोमतेच हे लायव्ह एग्जाम्पल आमच्या फुड्यान येयल्ले आसा आनी अशे हे सगळे राम राज्य हांगा लोक हे करतात आनी आयज ह्या गोश्टीक लागून जी दर वर्सा जी गाडी फिटनेस घेवपा खातीर जवळ जवळ 1 लाख रुपया खर्च जाता ते आयज ते लाख रुपया खर्च करिना म्हणून हे 2-2, 3-3 गाडयो ह्या लोकांनी येवन हांगासर घेवन आपलो बिझनेस करता गोंयकार बिझनेस करूंक पावना कित्याक तो आपली गाडी रितसर चलयता तेचे परमीट म्हण पासिंग म्हण तेचे इन्शुरन्स म्हण पोल्युशन आणि जे जे व्हॅलिड डॉक्युमेंट त्या गाडयेक जाय ते लावन तो चलयता हे सगळे इलिगलिटीज जे करतात हे सगळे भायर तेका लागून हे आयज जे लोक भायल्यान येवन आमी सदांच सांगीत आसा ह्या गोश्टीचेर ते अशे येवन आयज गोंयकारांचो बिझनेस काबीज करपाचो हे प्रयत्न न्हू हांव म्हणटा केल्लोच आसा सो हे खंय तरी आतां फुडें स्टॉप जावपाची गरज आसा त्याच्या खातीर आमी हे मुद्दाम हे हांगासर रावन ही गाडयो आमकां एक दिसलें की बाबा ही गाडयो कितें आमी वयतले हांगच्यान ह्या गाडयांचे मातशें नजर मारया म्हणून उबे केलो पळोवपा खातीर जाल्यार हे आमच्या फुड्यान येयले तर अशें जर आमी रावत म्हाका दिसता 99% गाडयो नाच जातल्यो अशें दिसता म्हाका दिसता थोडे फेक नंबर लावनूय गाडयो चलयता काय काय हो एक क्वेश्चन येता सो आरटीओ ऑफिसर जे फ्लायींग स्क्वॉड आसा जे आयज सकाळी आयज जे ड्युटेक आसले दोन आपले फ्लायींग स्क्वॉड व्हेकल घेवन ते तेन्ना सुद्धा तेंच्यांनी ते जस्ट फक्त गाडयो उबे करून तेचे डॉक्युमेंट व्हॅलिड आसात की ना ही आयज पळोवपाची गरज आसा सो हांव सगळ्या ऑफिसरां कडेन मागता जाता ते तुमी प्रयत्न कराल आनी अशें जे कितें इलिगलिटीज चलता ते बंद जावंक जाय तेच्या खातीर आमकां तुमी जे आमचो लोकांचो जो धंदो ह्या लोकां खातीर पिड्यार जाला तो आमचो धंदो आमकां सांबाळपा खातीर सपोर्ट करचो आमकां हो आतां ट्रक ओनर गोंयकार न्ही ना हो भायलो गोंयान रजिस्टर केला गोंयान रजिस्टर दुसरें ते घरची गाडी इवन हांव म्हणटा हे लोक भायले येयल्यार हांगासर वोटींग कार्डां केल्या ती केन्ना केल्यार हे सुद्दां खूब व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा कित्याक ह्या 1 वर्सान केल्ले आसा जाल्यार हेंकां ह्या वोटींग कार्डाचेर गाडयोच रजिस्टर करून दिवपाचे ना सो वोटींग कार्ड जावं तुजें आधार कार्ड आनी लिव्ह अँड लायसन ह्या लिव्ह अँड लायसनाचे हे सगळे जे पॉयंट आसा हे गाडयो तेंची परमिटां कॅन्सल जावपाक जाय हेंची परमिटां कॅन्सल जावपाक जाय अशें आमी मागता हय आमी आतां पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केला पुलीस येतले आतां हांगा 100 नंबर डायल केला तांकां आपयला आतां आमी पुलीस स्टेशनाक ते हँडओवर करतले गाडयो आनी नेक्स्ट डे फाल्यां म्हण शेनवार आरटीओ ऑफिस बंद सो लिगल जी कंप्लेन आसा ती फाल्यां आमी हांगा म्हापसा पुलीस स्टेशनाक दितले सकाळी येवन कित्याक आतां खूब लेट जाला आनी आमचे कडेन आमचें हें बीन कांय ना सो आमी तांकां आतां जस्ट सांगतले गाडी व्हरोन तेंच्या हातीन हँडओवर करतले आनी फाल्यां तांकां लिगल कंप्लेन दितले आनी मंडे जेन्ना येतलो पळय तेन्ना आमी कंप्लेन व्हरोन आरटीओ कडेन थँक्यू सिराज विनायक अशोकर क्रेन अँड ओनर एसोसिएशन आता आमी वजो तार सराक मेळयला आमी आरटीओ तार सरान सांगलेलें की गाडयो धरा आनी आमकां फोन करा म्हणून आतां काळोख जाल्ल्या कारणान गाडी आमी 2 धरले हांगासर विदावट परमीट विदावट फिटनेस म्हणटा पळय तशें इलिगली आनी आतां आमी गाडी ती सरान सांगला तार सरान सांगला फोन केला ताका तार सरान सांगला की पयलीं पुलिशेक हँडओवर करा आनी फाल्यां आपूण कितें आतां एक्शन घेता फाल्यां आमचे फाल्यां येतलो तो
आणि आपल्याक जी कॉपी आसा पळय ती आपल्याक सबमीट करा. फोटो बिटो धाडल्या तार सराक. मागीर ते तुमकां की तार सरान म्हटलें की बाबा ही इलिगली गाडयो चलना म्हणून ह्यो गाडयो धरलेल्यो आहा आतां फुड्यान. म्हाका दिसता गजालीक 2 वरां 3 वरां सुद्दां जावंक ना. रोखडेच गाडी धरली हांवें 2 गाडयो वांगडा. हेच्या पयलीं तुमी चिंता कितल्यो गाडयो इलिगल चलतल्यो त्यो. आनी हांव तुमकां कांय सांगतलो ना. पयलीं मातशें गोवमेंटान हेचेर एक्शन घेवंक जाय. नाल्यार आमचे फुडलो फ्युचर कांय ना. आमचे जर लायफ काबार जालें आतां सांगेबाळ. आमच्या भुरग्यांचे फुडें धंदे आहा जावं कितें आहा काय जातलें. ते भायले सगळे करतले कितें करूंक जाय ते. नेटान सांगतात ते कसले पेपर जाय तुका जाय जाल्यार पेपर आमचे कडेन आहा. जेन्ना चॅक केले वाहनाचेर तेन्ना कळ्ळें की बाबा हेका परमीटूच ना म्हणून आनी फिटनेस ना म्हणून. तेणी चड उलयलो म्हणून तिका आमकां येदो स्टेप घेवचो पडलो. सो तुमच्या असोसिएशनाचे धोरण चालूच उरतलें हय, आता. आतां चालूच उरतले. आमी दीस पावचना रात पावचना खंयच्याय टायमार जाता ते जावन. आतां तेंच्यांनी आतां मेजॉरिटी हाडल्या तेंची एक टायम झगडे जावंक शकता हांगासर. गाडी रजिस्टर्ड आसा पळय ती गोंयकाराची ना भायले पवार म्हणून कोण तरी. थँक्यू.